H5, page 108. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय असो. मोगाळ बामणिनो, आमी क्रिस्त जयंतीच्या आठवड्यांत आसां आनी आमचे फिरगोजेंत केरीत तयारी चलता गिया सायबिणीच्या परबेची. उजव्या आल्ताराक गिया सायबिणीची इमाज आसा. ती दुसरी पात्रोण, पयलो पात्रोण आमचो बायगोन आंतोन, मागीर ती येता. बायगोंत आंतोनी भाशेन तिवूय आमच्या फिरगोजकारां पासत मागता आनी ह्या मनान आमी हे नवेन कोत्ता. गिया म्हणल्यार वाट दाखयतली, मार्गदर्शन दितली सायबीण. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत ती आमकां खरें आनी नीज मार्गदर्शन दिता. बरोच भर आज बायगेवंत आंतोनीक भेटयलो दीस आमचे फिरगोजेंत आनी दोनूय आमी बराबर समोरमता. सगली साल्व जाल्या उपरांत आंकवार मरेची इमाजीचो आशिर्वाद जाल्या उपरांत हांव मागीर बायगेवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें कोत्तलो आनी बायगोंत आंतोनीचे रेलिकेचो आशिर्वाद दितलो, कित्याक तुमी जायतीं जाण आज मुंगळार देखून आयल्यात. दोनूय समोरमण्यो आमी बरे भाशेन कोत्तल्यो. तर हे समोरमणेंत वांटो घेवंक आज 5वो दीस नोवेनांचो आनी आयचो विशय म्हळ्यार पोदवेदार आंकवारी तूं देवाची व्हडवीक. तिच्या आंकवारपणाचेर आमी नियाळ कोत्ता. हे विशय आमी घेतल्यात ते लादायनींचे लिटनी ऑफ लोरेटो आनी सो माताडे आहात तिका आंकवारी म्हणून. सो माताडे आहात आनी ते पासत आयचो हो माताडो ती पोदवेदार आंकवारी देवाची व्हडवीक हाचेर आमी नियाळ कोत्तल्यो. पूण आज बायगेवंत जिवांवांची शिव वर्तमानकाराची परबूय. ह्यो 3 परबो आठवड्यान पवित्र सभा कोत्ता. आठवड्यान दुसऱ्या सांता भक्तांची परब केन्नाच करिना, पूण एक एक्सेप्शन कशें
इगोर्ज मात कोत्ता कालच्या दिसा बायगेवंत स्टेव हांव पयलो मारतीर हाची परब केल्या आयच्या दिसा बायगेवंत जीव हांव शुभ वर्तमानकार ताची आनी फाल्यां ही निश्पापी भुरगीं जांकां हेरोदीन मारलीं तांची परब ह्यो 3 परबो सारक्यो आठवड्यान घातलेल्यो आसात पवित्र सभेन ते पासत ह्यो 3 परबो आमी बरे भाशेन समरमता बायगेवंत जीव हांव आमकां आदार दिता शुभ वर्तमान समजून घेवंक कित्याक ताचें शुभ वर्तमान एक केरीत शुभ वर्तमान ते पासत आज पवित्र सभा ताची परब करता तर हे वेगवेगळे 3 समारंभ आमी एका मिसांतल्यान समरमता तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक आमची पातकां ओळखून घेवया आनी देवा लागीं एकामेका लागीं माफी मागुया काळजांत दूख दूर तोल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कोर Krista काकलूत कोर आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं Amen. देवा उत्सुक स्वर्गी आली शांती ताच्या इष्टक संसारी इष्टाक संसारी महिमा देवा देवा उत्सुक स्वर्गी आली शांती ताच्या इष्टक संसारी इष्टाक संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवा पासो आमी तुका वाकाडटा देवा उत्सुक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टक संसारी इष्टाक संसारी महिमा देवा देवा उत्सुक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टक संसारी इष्टाक संसारी सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाची शेली तू संसाराचे पाप काडटा आमची काकलूत कोर महिमा देवा उत्सुक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टक संसारी महिमा देवा उत्सुक
प्रार्थुया. एमीस आमी भेटयता सिद्धू आनी फियोना डिसूजा ह्या जोड्याचेर देवान आंकवार मरीचे विनोनीन आनी बायगोंत आंतोनीचे विनोनीन आपली कृपा तांकां दिवं म्हूण. सासणांच्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या सासणीक सोबदा मोगाच्या पुता जेजूची आमकां ओळख दिवंक ह्या गुटाचो पडदो बायगेवन जिवांवा वरवीं तुवें उबारलोय. जें सोद तुज्या दोर्गदुतान ओप्रूप उतरांनी आमकां उगडापें केलें तें मनांत घेवंक आनी काळजान बाळगून दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यो जुवावाचे पयले चिटीची सुरवात. जिविताच्या सोबदा विशीं संदेश. तो औरंबाक थावन आसलो ताका आमी आयकला आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला. ताका पळोवन आमी मुरगोडटल्या. ताका आमी आमच्या हातांनी सांसपिला. खरेंच जिवीत दिश्टी पडलें तें आमी देखलें आनी ताका आमी गोवाय दिता. बापा सोबे आसलें आनी आमकां दिश्टी पडलें त्या सासणाच्या जिविताची खबर आमी तुमकां परगट्टा. तुमी आमच्या एकचारांत आसचे खातीर जें आमी पळयलां आनी आयकलां तेंच आमी तुमकां कळीत करता. आमचो एकचार म्हळ्यार बापा कडेन आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता कडेन. तुमी संतोषभरीत जावचे पासत आनी तुमचो संतोष पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुमकां बरयता. देवाचें उतर हें. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोबे संतोषभरीत जायात. म्हणुया. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोबे संतोषभरीत जायात. सर्वेस्पर राजवट चलयता. प्रितूम मुरगोटू दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंदभरीत जावं. ताच्या भोंवती कुपां आनी कालोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. सबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोबे संतोषभरीत जायात. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणावरी कोट्टात. अंतराळ ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवन मेळटा ताची मोहिमा. सबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोबे संतोषभरीत जायात. प्रमाणीक मनशांक एक उजवाड उदेता. बऱ्या काळजाच्या मनशांक संतोष उगवता. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोबे संतोषभरीत जायात. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करात. सबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोबे संतोषभरीत जायात. शुभ वर्तमानांक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावुया. सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy.
आमी तुका वाकांटाव देवा. तूं सर्वेस पोरबून आमी ओळखून घेताव. दोरोम दुतांचो मोहिमेवून जोमो तुका वाकांटा सर्वेस परा. Service for rock, soy, soy. 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 सोर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय धांवून वचून मागदालाचे मारयेन म्हणलें, स्वाम्याक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें हांव नोकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बराबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो. आनी वडो घालून ताणें जमनीर आसतल्यो त्यो ओल्यो देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेदना ताचे फाटल्यान सिमांव पेद्रू पावलो आनी समाधीन भितर सरलो. थंय जमनीर ओल्यो आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घालोलो तो रुमाल ओलीशी न्हय, पूण दुसरे कडेन कुशीन काडून कवळलोलो. तेदना समाधीशी पयलो पावलोलो तोवूय शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बामणीनो, ही खबर जी शुभ वर्तमानान पुरगोट जाता, दुसरो शीस आनी जेजू मोग करतालो तो शीस, तो आपलें नांव घालिना, कित्याक ताणेनूच तें शुभ वर्तमान बरयलां. तो जिवांव आपलीच खबर सांगता, आपलें नांव घालिनासतना. आनी तो इतलो ल्हान जाता की बायग्योन पेद्रू आनी तो धांवून धांवून वेता. तो भुरगो पेद्रू जाणटो आनी तो पयलो पावता समाधीशी, पूण भितर सरोना. कित्याक वडिलान पयलें वचूंक जाय. वडील पयलो गेलो म्हणटूच ताच्या काला हा तो वेता. तो रावता थंय पेद्रू पासून, आनी पेद्रून भितर वचून पळयल्या उपरांत हो शीस भितर सोदता. इतली ल्हानविकाय ताची. बायग्योन जिवांवाची जरूय तो जेजू बरोबर आसतना इलो नाटकायेन भरतालो आनी म्हणटालो, जेजूक तुज्या नांवान देंवचार काडटा तांकां आमी बंद करूं. नाटकाय आसलोली, पूण ती मागीर इल्ली जेजू बरोबर रावून ती नाटकाय गेली आनी देवाची पदवी ताणें अणभवली. आनी देखूनच वडिलाक पयलो मान, पयलो वडील आनी मागीर आपूण, हें ताणें दाखयलें. हें हांव तुमचे मदें आनीक एकूय घालता. वडिलाशी वागणूक आमी जाणा जाल्यार बरी. वडिलाशी कोणूय येता तेन्ना, कोणूय, हांव आतां पादवीकार, म्हाका मेळूंक आयलो येतात तेन्ना बरे देखी प्रमाणे कटसी तूं हात दिनाय पादिकाराक. पादिकारान तुका पयलो हात दिवंक जाय. जायतना येतात अशें हात दितात. हांवें वडील कसो म्हजो हात पयलो दिवंक जाय, मागीर तुमी फुडें काडपाचो. ह्यो थोड्यो वस्तू हांव सांगूंक सोदतां, कित्याक नकोत मागीर. आय एम सो एंड सो, वेट म्हूण सांगलें एकल्याक हांवें, आय एम द पॅरीश प्रीस्ट, आय वील टेल यू. नो, आय हॅव टू एक्सटेंड माय हँड फर्स्ट. हें आमकां जिवांव दाखयता. वडील आहा तूंय, आमी थांबता. उबी माय ऑर एस मेन ऑर चेस जात म्हूण लातीन भाशेन म्हणणें आहा.
जुंय व्हडलो आहा थंय धाकलो ल्हान जाता. ही वागणूक बायगोन जिवांची बरी, कित्याक तो पयलो सादारण मनीस आसलो. नाटकां आसली ताका, कुन्नाटकाय आसली, पूण मागीर जेजू बराबर आनिकूय रावन तो जेजूचे पदवेन बोल्लो आनी जेजूची पदवी ताणें दाखयली. तो इतलो पदवेन बोल्लोलो मनीस आसलो, ताका देवान ही प्रेरणा दिली हें शुभ वर्तमान 8वेच तरेन बरोवंक. बायगोन जुवांचें शुभ वर्तमान मातेवा भाशेन आनी लुका भाशेन, मार्कू भाशेन इतिहास दितोले न्हय, इतिहास उतरता आनी इतिहास उतरून देवाची पदवी दाखयता. आनी तो पासत आमी ह्या दिसांनी जेजूच्या जल्माची परब करता आसतना आमी खाला तावन वयर वेता. जेजू मनीस कसो जल्मलो थंय तावन तो देवाचो पूत म्हणटा, पूण बायगोन जिवांव पत्ते सांगता वयर तावन देवून आयलो. हाका आमी म्हणटा थियोलॉजी फ्रॉम अबाव, द अदर इज थियोलॉजी फ्रॉम बिलो. वयर तावन देवाची पदवी तो घेवन येता. सुरवातेक सोप आसलो, सोप देवासोबे आसलो, सोप देव जावन आसलो, हें तो सांगता वयर तावन देव येता हाची खबर. आनी ते पासत बायगोन जिवांचें शुभ वर्तमान करीत ताका पदवेन बरलोलें शुभ वर्तमान बरोवंक देवान प्रेरणा दिली. आनी देखून आज आंकवार मेरे विशीं तिचे पदवेचेर पदवेदार आंकवारी ती आमी ताचेर नियाळ करता आसतना दुसऱ्या आनी तिसऱ्या शेंकड्यांत कितें चर्च फादर्स म्हणटा ताका इगोज मातेचे शाणे चर्च फादर्स सुरू करून आंतियोक्योचो बायगोंत इनास, बायगोंत जुस्तीन आनी बायगोंत इरिनेउस ते आनी तांचे बराबर आनीक ताणें पयलें सोत कोळीत केलें. दुसऱ्या आनी तिसऱ्या शेंकड्यांत आंकवार मरी तिच्या कुसव्यान जेजू सोंबवलो तेन्ना ती आंकवारूच उरली. तिचो पार्थ जालो तेन्ना आंकवारूच उरली. आनी पार्था उपरांत ती आंकवार 3 लातीन भाशेन उतरां मारलीं तेणी. आंते पार्तुम, इन पार्तू आनी पोस पार्तुम. लातीन भास आमचे भाशे भाशेन, आमची भास आनी लातीन भास एक. म्हणजे तिणें गोर्ब संभोवच्या आदीं ती आंकवार गोर्ब संभोवन जेजूक जल्माक दिलो तेन्ना ती आंकवार आनी उपरांत आंकवार उरली. हें कितें दाखयता आमकां देवाची पदवी फकत देवाच्यान हें करूंक जातालें अशें जुआंव स्कोतूस दाखयता. जेन्ना ती संभोवली बायगोंत आनांच्या कुसव्यांत इमॅक्युलेट कन्सेप्शन व्हडली भासाभास इगोर्ज मातेन चलताली, भोव व्हडली. कशे भाशेन ती आनाच्या कुसव्यांत तिचो गोर्ब संभोवलो पातका विणे आनी व्हडले व्हडले जाणार व्हडली भासाभास करतात. देवान जॉन स्कोटूस हाका इतली प्रेरणा दिली आनी तेणें 3 लातीन भाशेची उतरां वापरून हे सगळी व्हडली भासाभास चलताली तिका शेवटाक पावयली. कित्याक तांचे भाशेन कितें जेजू जल्मल्या उपरांत आनी पास्कांचो गूट समोर उमल्या उपरांत तो आमकां सोडयतलो. आंकवार मरे कशी पयलींच सोडयली तशें करूंक जायना. हें लॉजीक. जेजूच्या पास्कांचो गूट उपरांत जातलो. तो गूट जावच्या आदींच, तो जल्मच्या आदींच तिका कोणें कशे भाशेन सोडयली व्हडली. आनी तिची पदवी जॉन स्कोटूस दाखयता. हो फ्रांसिस्कन पाद्री. ताका जुआंव पावल दुसऱ्यान भक्तिवंत म्हूण पाचारला आनी घडये थोड्या काळान तो सांत जातलो. इतलो जाणार ताणें अशें म्हणलें, देकुयत पोतुयत फेचित. देकुयत देवाच्यान जातालें, पोतुयत देवान केलें, देवाक जाय आसलें देखूयत, देवाच्यान जातालें पोतुयत आनी देवान केलें.
देवाक जाय आसलें, गॉड डिझायर्ड देखूत, गॉड कूड डू इट, पोतू इट, आनी गॉड डीड इट, फॅच इट. म्हणजे तो अशें म्हणटा, जें कितें जेजू करतलो आसलो आपल्या पास्कांच्या गुटा उदेशी मरण पुनर्जीवन जावन ती पुणी तो जोडटलो आसलो, ती आदीं फुडेंच आंकवार मरेक आनी आनाच्या कुसव्याक लायली. आनी हे भाशेन ती आनाच्या कुसव्यान पातका वेळे संभोवली. कित्याक देवाक काळ ना आनी वेळ ना. देवाक सगलें आतांच, आदीं, आतां आनी फुडार देवाक ना. देवाक सगलें आतां. हे पदवेन ताणें म्हणलें. म्हणजे देवाक बरें दिसलें, देवाच्यान तें जातालें आनी देवान तें केलें. ही ती पदवी दा, तिचेच कडेन देवान आपली पदवी दाखयली. हें तिचें आंकवारपण आमी वयर काडटा. आनी तिचो संभोव आनाच्या कुसव्यान, ती तिच्या कुसव्यान जेजू संभोवलो, तिका आमी म्हणटा वर्जिनल बर्थ आनी पयलो इमॅक्युलेट कन्सेप्शन, दोन वेगळ्यो वस्तू त्यो. ती आनाच्या कुसव्यान पातका वडेन संभोवली आनी तिच्या कुसव्यान पातका वडेन जेजू संभोवलो. जेजूक पातोक ना, पूण तिचो कुसवो निवळ केलो. पातोक लावंक ना, कित्याक तिका ते भाशेन पातका वडेन देवान ते पासत म्हणटा आमी पोदवेदार आंकवारी. काय बरो माताळो, घडये आमकां आमच्या मनान तो येना, पूण हो माताळो आमकां दाखोवन तिची पदवी दाखयता. आनी हीच ती पदवेदार आंकवारी आमकां मार्गदर्शन दिता. गिया म्हणल्यार मार्गदर्शन दितली सायबीण. आमच्या गोंयांत गिया सायबीण म्हूण चडशीं हांगाच आहा, दुसरीं सगलीं नांवां आहात. पूण हांव अंजुनाक गेल्लो, थंय आनी एक माताळो आहा, आंकवार मेरी आदवोगाद, तो माताळो आहा. जाय ते माताळे तिका, पूण हो माताळो आमच्या सिओल्यांत आहा, गिया सायबिणीचो माताळो. आमकां मार्गदर्शन दिता. आनी तिचे पदवेकाल तरी आमी रावली, खरेलें मार्गदर्शन ती आमकां दितली आनी आमकां सगल्यांक जेजूशी पावयतली. हें तिचें काम, मार्गदर्शन दिवंक आनी जेजूची पुर्ती शीस आनी शिशिणी करूंक. आज बायगोन जुवांच्या पुर्वी सुमयार तोय पदवेदार आनी बायगोन आंतोनूय पदवेदार. जाय त्या सांतां भक्तांक पदवी ना, ती देवान आंतोनीक दिल्या. देखून बायगोन आंतोन पदवेदार. कितेंय ताचे कडेन मागोत बऱ्या मनान तो दिता. कितलीं जाण येतात हांगा सांगूंक, पदवीकार ही आमच्यो गरजो आहात, मातशे माग, आनी मागीर रोखडीच येतात. 3-4 मुंगळार केल्या उपरांत येतात, मागलोलें तें जालें, आमकां देवान दिलें. हांवें म्हणलें तो पदवेदार आनी तो कोत्तलोच कोत्तलोच. कसली आयज एक कस्तुरी म्हाका सांगताली, आपले म्हणटा कोणें आपणा कडेन दुडू मागले, 5 लाख मागले, आपणें दिले शेजान बरी. मागीर ती म्हणूंक लागली दिवंकूच ना. कसलो प्रूफ आहा तुजे कडेन म्हाका पयशे दिल्यात म्हूण? क्रिस्तांवूच, हांव दुसऱ्यांचें सांगूना. ती म्हणटा आपूण हांगा आयली आनी बायगोन तातूंत सांगलें, तिच्या मनांत घाल तें, नुजा कसलोय तरी म्हाका प्रूफ तिचे कडल्यान जायो. ती म्हणटा मागून हांगासर 2-3 मुंगळार मागून आपण कागदाचेर बरयलें. कसल्यो वस्तू नोटरायज केल्यार बऱ्यो, नोटरायज केल्लें कोर्ट मानून घेता, बिस्ते हातान गेल्लें कोर्ट मानून घेना. पूण तिचो भार तितलो, तिणें बरयलें. अमके तारखेर हांवें तिचें नांव घातलें, 5 लाख म्हजे कडल्यान घेतल्यात, हे बायलेचें नांव घातलें आनी सय मारून गेली. बायगोन तातूंतूय उलो मारून गेली म्हणटा ती. आपूण तिणें रोखडीच मारली. म्हणजे आंतोनीन तिचे दोळे लेगून धांपले म्हणटा ती. आंतोनीन दोळे उगून तें आपणें म्हणलें वाच, 2-3 पाटी वाच. ती म्हणलें वाचपाची गरज ना, आपूण सय मारता. मागीर जाय त्या दिसांनी म्हणटा हांवें कित्याचेर सय मारल्या. त्या वखताक म्हज्या दोळ्या मुखार काळोख कसो आयलो. हांवें तिका सांगलें हें बायगोन आंतोनीन केलां. इतलो पदवेदार, जी ओस जायनासतली
ती करून दिली आपणा कडेन म्हणटा ती प्रूफ आहा मागीर म्हणटा ही बरें आपण दिता तुजे पयशे ती खुशाल जाली आंगा येवन जाला पदवीदार तो आनी आपली पदवी दाखयता आसतना तरी बरे मनान मागशी तुजी दुकां तुवें पावतात वयर आनी आपली देवान दिलोली पदवी दिवन तोवूय आमकां पावता ते पासत आंकवार मरी पदवीदार बायगोंत आंतोन पदवीदार बायगोंत जिवांव पदवीदार ते पासत आमी आज ह्या सांतां भक्तांक आनी आंकवार मरीक वाखाणटाव तांची पदवी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत ते दाखयतात म्हूण आनी दाखयल्या बगोर रावनात आमी देवाक आर्गां दिवया ही ताची पदवी पासत हीच पदवेन देवाची उंडो आहा तो सोरो उंडो आहा तो जेजूची कूड जातली सोरो आहा तो जेजूचें रगत ही ती देवाची पदवी हीच ती देवाची पदवी आमी अनुभवता आनी आमी कुमिन्यांव घेतल्या उपरांत ही पदवी आमचे भितर येता आनी आमकां अदीक भावार्थान वाडयता आनी आमकां नेट दिता भावार्थाचो तर ही देवाची पदवी अनुभवूंक आमच्या जिवितांत आमकां कृपानी बोड ह्या मिसा बलिदानांत मागून घेवया सगळीं उबी रावया आनी भाव भयणो आयच्या ह्या खेरीत दिसाक आमची इंतेसांवां ह्या भाग्यवंतांची मजतीन आंकवार मरीचे मजतीन देवा मर्याद उबारुया पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूची ओळख दिसान दीस वाडोवंक आनी मारये भाशेन बाबाटाचे मोगाचे आनी सोंसणीकायेचे जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया Loyal Papa, loyal Papa, आमची मागणी ऐकून घे बाबा. आमी हांगा एकटवलोली सगळीं आंकवार मायेची देख घेवन आमचें जिवीत दुसऱ्यांचे सेवेत साखरे पासत भेटोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया Loyal Papa, loyal Papa, आमची मागणी ऐकून घे बाबा. ह्या मिसांत आपले इंतेसांव भेटयला सिद्धू आनी फियोना डिसूजा तांचेर आनी तांचे फामिलीचेर आंकवार मायेचे विनवणेन देवान भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण त्याच देवा लागीं मागुया Loyal Papa, loyal Papa, आमची मागणी ऐकून घे बाबा. बापा मोगळा तुजे मुखार मांडलोली आमची ते सवां तूं स्विकार कर आनी तुजी पदवी आमकां दाखय आमच्या क्रिस्ती जिवितांत पदवेदार क्रिस्तांव कशी जिवंक क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं Amen. दाना तयारे वेळार आमी गायन करुया C24 पेज 38. Sutra,
भयणीनो आनी बाबानो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुर्सा मुळी उबो रावून आनी ताचें विंदलोलें काळीज पडून बायगून जिवांव तुजो उपरुमीत मोग ओळखूंक पावलो आनी ह्या मोगाक ताणें विस्वाशीपणान साक्षी दिली. जेजूच्या कुर्सा मरणाच्या बलिदानान भोगतीन वांटो घेवन आमी तुजो मोग ओळखून घेता आनी ताच्या विंदलोल्या काळजांतल्यान पवित्र सभेच्या संस्कारांनी वावंती तुज्या जिविताची बोती आमकां दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय वारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर काडे आनी सोर उताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनोद शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोल दोळबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या धर्मदुतांक दिवन म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या धर्मदूतांक दिवन म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुटपोर गोटुया.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या मठवाशी तशेंच यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमा समेस्तांच्या आयच्या दिसा हे वेदी भोंवतणी जमा जालोल्यांची दया कोर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचो निर्मळ पोती बायगोन जुजे, बायगोन दोर्बता, बायगोन जुआंव शुभ वर्तमानकार, बायगोन आंतोन आमचो आस्कारी, बायगोन जेवाज आमचो दोन प्रांताचो आस्कारी आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यांक ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कोर तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन दोंतोरलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगलीं आत जोडून आनी धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिंतलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भशेन अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनां. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमी घेवंक वेता तेन्ना जेजू भायर आसा सगलीं उबी रावतल्यो. कम्युनियन घेतल्या उपरांत तुमच्यान बसूं येता, उबें रावूं येता वा दिमी घालूं येता. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there is anyone present who is non-baptized, please do not come forward to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजान शेवंक वेताना गायन करुया. D22 पेज 59.
उबी रावया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, मुनीस जालोल्या तुज्या पुतान निमणे जेवणार शेवटपर्यंत आमचो मोग करून दाखयलो. त्या जेवणार जेजूच्या ओड्ड्याक तकली लावून बायगेवन जुवावान तो मोग खोलायेन ओळखून घेतलो. त्याच निमाण्या जेवणार दिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रोगतान आमी दादोशी जाल्यो. ह्या भावां भयणीच्या जेवणांतल्यान दिसान दीस सोदीक जेजूचो मोग खोलायेन ओळखूंक, ताच्या जिवान भरूंक आनी ताची मोगाची आज्ञा जतनायेन पाळूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमी गायन करूया T15 पेज 208. Gloria
माय म्हणून दाखव जेसू मागामचे जेसू मागामचे जेसू मागामचे खातीर मोरी सावदामचे पासो मोरी सावदामचे पासो तोय तुका मोठा तोय तुका मोठा सोर्गीच्या देवा बाबा सोर्गीच्या देवा बाबा भोवड्या भूता भोवड्या भूता भोवड्या भूता जेसू बरोबर पवित्रात्म्या बरोबर पवित्रात्म्या संसारको भोवमान शास्त्र संसारको भोवमान शास्त्र आमचे पासोत माग बोबाय घेवन तांकवार मारये Christan pasala प्रार्थुया सोर्गींच्या बापा तुझ्या एकल्याच पुतानेके नित्यांक वरे कुशीन मनशा स्वयं घेवंक तुजी खुशी जाली देखून खरेंच तिका देवाची आवय म्हूण आमी सोत मानता तिच्या आदारान मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताचेर तीर बावार दवरूंक आनी तिणें ताका घेतला त्याच मोगान आमच्या काळजांनी ताका घेवंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवाचो आदार आमचे थंय आसूं सदां काल आम्ही शेवटाक गायन करूया D23 पेज 214 बायग्योंत आंतोनीची विनोवणी मागूंक मागणें
बागिवोंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे मुखार येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका बागिवोंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोरदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवतणी म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्यांच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवोशान रावता. बायग्योंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळकाक जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय तें बायग्योंत आंतुनीचे मुखार घाल. ओर चोऱ्यांच्या बागयोंत आंतून तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण आमकां तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पोदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सुस्निकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनंतीन जेजू सारकेले बरे गवणी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबो नासतना विनंती कर. आमेन. Chakra